नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार कार्यावळीक तुमचे येवकार. आयज आमी तुमचे मुखार एक खाशेले अशे मनीस हाडल्यात आनी ते म्हणजे आमचे सीए कृष्णबाब आंगले. कृष्णबाब येवकार तुका. कृष्णबाबाक हांगा आपोवपाचें कारण म्हणजे आमच्या 16 नोव्हेंबराक ते आपले वयाची 75वी वर्स पुराय करतात. आनीक मेन म्हणजे 75 वर्सां ते फकत सीए म्हणून ताणें काम केलें ना. तांच्या अनेक तांचे म्हणजे तांची वळख म्हणजे ते समाजकार्याक तितलेच एक्टीव आशिल्ले मनीस. आनीक कृष्णबाब एक अशें म्हणटात की जेन्ना 75 इतल्या वयाचेर पावतात तेन्ना मनीस स्वताच वेगवेगळ्या एक्सपिरियन्स आयिल्ले आसता, वेगवेगळे अनुभव आयिल्ले आसता. ताका लागून ती मनीसच एक संस्था जाल्ली आसता. आनीक वेगवेगळे तूं तुजें एसोसिएशन म्हाका दिसता कितले तरी संस्थे कडेन आसा. सोशल सामाजीक संस्था कडेन आहा, मागीर आमचे देवळाचे कमिटी कडेन आसा, आमचे रोटरी क्लबा कडेन आसा. आतां लास्ट म्हणजे भारत विकास परिशद म्हणटा त्या संस्थे कडेन एफिलिएट आशिल्ले. म्हाका एक जाय की हो तुमचो 75 वर्सांचो प्रवास सगळो आनीक तातूंत भितर आयिल्ले तुमचे एक्सपिरियन्स आमचे हे पळोवपी आहात तांकां कळचें, हाका लागून तुका मुद्दाम हांगा आपयल्लो आसा. म्हाका एक जाय आशिल्लें की मेन म्हणटा तें तुजो पयलो बॅकग्रावंड कितें काय म्हणटा, खंयचें ल्हानपण कशें कितें कशें आशिल्लें. हांव जन्म म्हजो चिंचोण्या थंय जालो, चिंचोणे गांवांत. आनी आमचें कुटूंब आंगले कुटूंब म्हणजे आमचे घरचे म्हणजे आमचे परिस्थिती आमी बापूय म्हजो गुरदास पै आंगले ते पसरकाराच्या घरांत म्हजो जन्म जालो. चिंचोणे पसरो आशिल्लो. चिंचोणे पसरो आशिल्लो. हय, चिंचोणे पसरो आशिल्लो, दाणयेवाडी म्हणटा. आनी ते नाल्लाचो नेगोस करताले. आनी अशें तातूंत म्हणजे आजोय बरो बिजनसमॅन जनपै आंगलो म्हणटा. आनी अशें आमचे घरांत बरें आशिल्लें. तेन्ना थंय म्हाका कितें जालें, हांव शिक्षण घेतलें म्हजें सेंट बॉस्को हायस्कूल चिंचणी. थंयच्यान हांव SSC पास जालो. SSC हांव फर्स्ट आयलो आनी तें बरें डिस्टिंक्शन मार्क जालें. पूण सदांच म्हज्या मनान दिसतालें की हांव डॉक्टर जावचो म्हणून. ओके. पूण डॉक्टर जावपाक कशें जातालें, आमचे घरची परिस्थिती तशी नाशिल्ली बापायची. कितें तें शिक्षण मोठें, ते फायनान्शियल ते तांच्यांनी जावचें नाशिल्लें. म्हणून ताणें कितें जालें, म्हजे काका आशिल्ले 2. एक हुबळी आसतालो रेल्वेन SP आंगले आनी दुसरो भगवंत म्हणटो तो ब्लॅक्सूंक काम करता. पण ताणें डिसायड केलें ते दोगांय काकांनी की म्हाका हें करचें की हुबळी दवरचो आनी तो म्हाका काका दुसरो भगवंत तो म्हाका फायनान्स करतालो. तो हुबळी रावतालो. तो मुंबय रावतालो. आनी हुबळी काका आशिल्लो पळय तो श्रीकांत म्हणटा, आतां ताजो चलो जो हो पळय आसा BS पै आंगले इडीसूचो जो पळय MD आसा तो म्हजो बापोल भाव. ओके. तो तेन्ना ल्हान तेन्ना. सो म्हणजे ताणें म्हाका असो आदार दिलो. ह्या आदाराचेर 4 वर्सां तागेर रावलो. हुबळी JJ कॉलेज ऑफ कॉमर्स हातूंत शिकलो आनी ते पास जालो. पास जावन 1972 हांव गोंयां आयलो. गोंयां येतगीर म्हाका अशें दिसलें की आतां हें शिक्षण जालें तें व्हडलें हें ना. तेन्ना आमचे काकाचें बी मत आशिल्लें की तूं आतां शिकल न्ही, कितें बँकेन नोकरी घे आनी कर आनी घरचो हातभार लाय. आनी तेन्ना ते कॉमन आशिल्लें. कॉमर्स ग्रॅज्युएट जालो. मिडल क्लास मिडल क्लास हातूंत भितर हें अशेंच आसतालें सगळ्यांचें अशें. आतां म्हाका आतां CAचेर वतलो म्हळ्यार आतां आय टू वर्क अंडर आर्टिकलशीप विथ एनी चार्टर्ड अकावंटंट. मडगांवचे सगळे चार्टर्ड अकावंटंट पळयले. बेणे आनी कोण रवी विर्जनकार अपरांजी, शेवटी म्हगेले एक फ्रेंड रमेश रायतुरकार तो आमकां म्हजे कडेन हुबळी शिकतालो आनी ताचें घर तें कोमाक. ताच्या घराचे शेजाराक ते आमचे SN बोरकार एंड कंपनी म्हणून एक हें आशिल्लें फर्म. ते फर्म ते बोरकान ताका शिला गावणेकर ते आतां. ताणें तेजे कडेन उतर घालें आनी तेणें म्हाका एक्सेप्ट केलो. एक्सेप्ट करता आय वॉज व्हेरी हॅपी. पूण जालें कशें, तेगेलें ती वेकन्सी ना जाली म्हाका, कित्याक तेन्ना कितें 2च सीट मेळटाले. हांवें तेणें दुसरें तेणें म्हाका सांगलें तूं हॅव टू वेट.
फॉर 6 मंथ कितें जनार्दन वेर्लेकर आशिल्लो तो आमचो सिनियर आशिल्लो तो सीए आसता सीए जनार्दन हो आमचो गोमंत विद्यानिकेतन बी अध्यक्ष आशिल्लो तो आशिल्लो म्हणजे ताका ओके आमी 6 म्हयने बेटे काम केलें आनी ताचे तो वतकीर म्हाका सीट मेळ्ळो आनी ते फुडें हांवें ते आर्टिकलशीप ती कंटिन्यू जाली मागीर इंटरमिडिएट जेन्ना पास जालो ताजे उपरांत ती एक स्कीम आसता की आर्टिकलशिपा भितर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आय कॅन टेक इन एनी इंडस्ट्री त्या प्रमाणे हांवें जुवारी एग्रो कॅमिकल्सान 1 वर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग केली जुवारी एग्रो ते टी.के. आल्वा म्हण आशिल्लो व्हायस प्रेसिडेंट फायनान्स सो ताजे अंडर हांवें आर्टिकलशीप केली आनी जुवारीक म्हाका बरेच अनुभव मेळ्ळो की तांचे ते एंटायर इंडस्ट्रीचे सगळे वेगवेगळे सेक्शनाक काम पळोवपाक मेळ्ळें काम केलें एकाउंट्स देन स्टोर्स आनी परचेज हे सगळे हातूंत डिपार्टमेंट ते एक 3 म्हयने ते म्हाका रोटेट करताले बरेच अनुभव आयलो इंडस्ट्रीचो आनी ते इतली सोंपता म्हणचो म्हणजे पिरियड म्हाका आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी आयली मुंबय म्हाका फावंडेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक पायलिंग कन्सर्न बरें फेमस पायलिंग कन्सर्न ऑल इंडिया लेवलाचेर तांचे पायलिंगाचें काम करता ब्रीज बांदपाचें नाजाल्यार मोठे मोठे इंडस्ट्री खातीर पायलिंग फावंडेशन घालपाचें तांचें खूब काम चलता त्या प्रमाणे हांव थंय गेलो तांचे प्रोजेक्ट चलतालो टुटुकरेन तांकां मोठे प्रोजेक्ट आयिल्लो त्या प्रोजेक्टाक ताणें म्हाका घेतिल्लो सायट अकावंटंट म्हणून त्या प्रमाणे हांव थंय जॉयन जालो जॉयन जाता म्हाका थंय कितें जाय एक म्हयनोभर सुमार हांव ते म्हाका मुंबय दवरलो आनी ते हांव अकावंट फायनलायजेशना वेळार तेंच्या अकावंटंटाक हांवें बरो हेल्प केलो आनी तो अकावंटंट जॉब सोडपा आशिल्लो ताणेंच रेकमेंड केलो म्हाका मॅनेजमेंटाक की म्हाका दवर म्हणून सो अकॉर्डिंगली आय बिकम इन ए व्हेरी यंग एज विदाउट मच हें तुगे क्वॉलिफिकेशन वॉज आय हॅव नॉट सीए एट दॅट टायम ओनली इंटरमिडिएट सीए and I was made a accounts manager at the top heading the account division. I did that work. And that too with company of they did a very big company was doing the together piling concern all over India. It's a big reputed concern. And so I did that work. Meanwhile कितें जालें तातूंत भितर म्हाका रोखडेच वर्स 1.5 वर्सां भितर ती जॉन्डिस जाली सिवियर जॉन्डिस इन बॉम्बे हांवें अबाउट टू डाय लायक 10 दिसान 10 किल देंवली म्हणजे आनी देन आय हॅड टू कम बॅक म्हाका आपयलो घरा हांगा मागीर हांगाचे वखदांनी झाडपाल्याचे वखदां आनी सगळे वखदां करून हांव रिकवर जालो हांव परत गेलो आनी आय रिजायन दॅट देन हांगा रावलो हांगा रावता ते मिसेस गांवणीकर म्हाका एक ऑफर केली आमच्याच एक क्लायंट आशिल्लो तिजो तो सामान शिपयार्ड म्हणून ताका जॉइन जा म्हणून तांचे अकाउंट बी पळय म्हणून सामान शिपयार्ड वॉज अ व्हेरी स्मॉल कन्सर्न कंपेर्ड टू दॅट कंपनी सो आय जॉइन देर बट देर वॉज नो ऑप्शन जस्ट तांगेले अकाउंट बिकाउंट मातशें कितें उरलें तें करपाक पूण इन बिटवीन तें कितें जालें थंय तांचे ते बार्जीचे तेन्ना रिसेशन आशिल्लें आनी ते सामान तो ट्रॉलर बांदपाक घेतिल्लें अचकीत कितें जालें मालपे थंय तुगेलें एक हें जालें फायर जालो आनी ते कितलेशे 300-400 सुमार ट्रॉलर थंय जळ्ळे आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आयली तेन्ना ते लाकडाचे ते वुडन बोट्स ही ते व्हेरी फॅमिलियर आनी ते नंतर आमी ते कितें केलें चले म्हणजे आमी डिसिजन केलें सामान आमचे ते आमी मार्केट करया आमी ते स्टिलाचे बांदताले आमी स्टील बीन इट वॉज लिटल बीट बिगर सायज आनी वीथ बीग हें तुका डीप सी फिशींग ते आनी त्या भितर ते तातूंत 8-10 दीस रावपाचे फिश होल्ड आसता का बरें हें रावपाची फॅसिलिटी लायक त्या टायपाची प्रमोट करया म्हणून आय वेंट देर आय डीड ऑल्सो गुड मार्केटींग ओवर देर सगळे बरें मेंगलोर वालप्यां सगळे ट्रॉलर त्या ओनरांक मेळ्ळे सगळे बँके मेळ्ळे बँकेचे मॅनेजरान तांकां कन्विन्स केले तांकां सगळें आवडलें पण ते लोक रेडी नाशिल्ले ते हो कॉन्सेप्ट स्टिलाचे करपाक आनी हाय कॉस्ट सोंपे नाशिल्ले ते लोक ल्हान ल्हान बोटींनी ते फिशींग करताले ल्हान ल्हान ट्रॉलरांनी 30 फिटाचे अशे ह्या तुगेले 50 फीट आनी व्हडले म्हणटकीर ते आमगे जरी आमी भोंवून थंय गेले पण आमी आमचें हें जालें मार्केट जालें प्रमोट जालें पण ऑर्डर व्हडलीशी थंयच्यान मेळूं पण हांगाच लोकली मेळ्ळी आमकां ऑर्डर तरी केबी बाब तुमच्या खातीर म्हाका दिसता हो एक वेगळो अनुभव आसतलो
हे अनुभव कितें जाता हांव प्रत्येक स्टेजीर हांव ज्या जाग्यार वता तो हांव एक नवीन म्हगेलें एक धाडस करून एक Okay. कितें तरी नवीं करूंक पळयता आनी आय वॉन्ट टू get myself optimum result to that company also and for my experience also. Okay. I learned lot of things on that ship. Okay. शिपाचे बार्जेचे म्हाका खूब कळटा कित्याक बार्जेचे मागीर हें जालें आनी हें करून मागीर हें करता ते मागीर लोकली ऑर्डर मोटिवेट केले हांगा मागीर 10 ट्रॉलराची ऑर्डर घेतली गोंयाकय बी आनी देट वॉज न्यू कॉन्सेप्ट पूण म्हाका ऑर्डर मेळ्ळी त्यो आमी ऑर्डर घेतली आनी बरी सक्सेसफूल डिलिव्हरी जाली बरें इतलें म्हणसर म्हगेले 1980 सुमार म्हगेले सेकंड ग्रुप क्लियर जालो पास जालो त्या जाते हांवें विचार केलो ना आतां म्हणजे फक्त म्हणजे प्रॅक्टीसच करपाचें दॅट वॉज माय अल्टिमेट एम सो आय स्टार्टेड माय प्रॅक्टीस इन 1981. सो तेन्ना आतां म्हणटो इतली फॉर्म्स वाडल्यात ते वाडल्यात 1981 CA म्हणटा का ताजे विशीं CA हो वेवसाय जावं कशें बी आशिल्लो लोकांचे एप्रोच कसो आशिल्लो कितें मार्केट कशें आशिल्लें कशें आशिल्लें त्याने कितें जालें हांव जेन्ना CA एंटर जालो खरो म्हजे कडेन एक क्लायंट नाशिल्लो सांगपा इट वॉज व्हेरी पॅथेटीक हांवें भयंकर कश्ट काडले म्हणजे कश्ट म्हणजे इन द सेन्स आतांचे भुरगे कोणाक तें कळपाना तें हांव स्कूटर घेतालो कोणें सांगलें कोणाक एक हे आसा क्लायंट आसा ताका काम तागेलें एकावंट करपाचें कोणाक कितें करपा हांव स्कूटर घेवप ते वास्को जालो वास्को गेलो थंयच्यान जाल्यार म्हापशें गेलो जावं पणजे गेलो अशें करून रावंड करून कोणाक आनी हांवें सर्वीस दिवप आनी चडशे म्हगे क्लायंट जाले वास्कोचे कित्याक वास्को म्हगे कॉन्टॅक्ट बरो जालो आनी तेन्ना वास्को कितें जालें जायते जे बार्जीवाल जे आशिल्ले ते नवी नवी बार्जी घालपाक तांकां प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाय आसतालो हांव तांकां सगळ्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट करून दितालो आनी एक हांवें ते फुकटे दिले तांकां एज अ मार्केट हे जे इन्वेस्टमेंट करता आय नेवर चार्ज देम कित्याक ते फुडें म्हाका तो क्लायंट जाता अशें करून म्हाका ह्या बार्जेच्यातल्यान म्हगे क्लायंट वास्कोच्यान बार्जेचे क्लायंट मेळ्ळे म्हाका ते हळू हळू ते क्लायंटेर ती जाली म्हगे वास्कोची आनी मागीर हांवें ते सगळे कडेन वचप आनी त्यांनी तेन्ना निकतेच गोंयाक इंडस्ट्रियलायझेशन जातालें इंडस्ट्रियल इस्टेट आयिल्ल्यो आनी लोकांक हांवें सगळ्यांक अशें केलें की नॉट ओन्ली माय प्रॅक्टीस वॉज इन इन्कम टॅक्स ऑर ऑडिट हांव तांकां IDCंतल्यान प्लॉट घेवपाक हेल्प करप तांकां सबसिडी जाय ती घेवन दिवप आनी अशें करून ह्या तरेचें काम करून बारीकांतले बारीक मनीस असो पळय आसता इंडस्ट्री घालपाचो ताका सपोर्ट दिवन तांकां तोच म्हजो क्लायंट मागीर व्हड जालो अशा तरेच्यान क्लायंटेल जाली आतां एक कॉन्सेप्ट आसलो वन विंडो सिस्टम बट तशें तूं तांचे कडेन वन विंडो सिस्टम आशिल्लो हांव खरें सांगता तुका हांव ते प्रत्येक डिपार्टमेंटा इंडस्ट्री डिपार्टमेंटा तांकां सर्टिफिकेट दिवप युटिलायझेशन हें करपाक एसेट आनी ते दिवन तांकां सबसिडी जितले बेगीन मेळपा सारकें करप हें सगळें हांव तांकां इट वॉज माय दीस थिंग टू हेल्प द माय क्लायंट मॅक्सिमम सो दॅट दे बी डू देअर फंक्शन वेल अकाउंट इन्कम टॅक्स ते आशिल्ल्याच म्हणटो अकाउंटींग बिकाउंट ते चालू मागीर हळूहळू म्हणजे कितें जाता म्हाका एक्चुअली सारकी प्रॅक्टिसेचेर येवपाक 7 वर्सां लागलीं जाग्यार It was not just I just started my thing and I started earning. खरें अर्निंग म्हाका आफ्टर 7 years जालें. It's a practical thing. एक तुम्ही म्हणलें की म्हाका दिसता थोड्यो गजाली अश्यो आसतात की आमी ब्लेसिंग्स इन डिस्गायज म्हणटात म्हणजे तुमचे खातीर डिस्गायज आसलो पण आमच्या खातीर ब्लेसिंग आशिल्लो अशें म्हणजे आमचे म्हळ्यार गोंयकारा खातीर तुका जर जॉन्डीस जालनाशिल्ली जाल्यार तूं म्हाका दिसता बॉम्बेच रावतालो आनी गोंया खातीर गोंयाक आमचे खातीर तुजे सारको एकलो बरो चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा मेन चार्टर्ड अकाउंटा परस समाज सेवक आमकां मेळच नाशिल्लो अशें म्हाका दिसपाक लागला. म्हाका एक सांगात तुमची ही प्रॅक्टीस चलता आसतना तूं आमचे सोशल फिल्डा कडेन वळ्ळो सो खंयच्यान स्टार्ट जालें सोशल फील्ड खंयच्यान स्टार्ट जालें? सोशल फील्ड म्हणजे कितें जाता अचकत कितें जालें 1981 हांव प्रॅक्टीस सुरू केली 82 आमचे कुंकळे रोटरी क्लबाची स्थापन जाली. रोटरी क्लब म्हाका ताणें इनवायट केलो आय बिकम ए मेंबर ऑफ दॅट मेंबर ट्रेजरर जालो थंय रमाकांत दांगले वॉज प्रेसिडेंट आय वॉज ट्रेजरर सतीश बुकम वॉज सेक्रेटरी अशें आमी ते यंग टीम उदय बार्देकर ते पिकू देसाय हे आमी बरोबर आशिल्ले जीपी नायक. मागीर थंय कितें जालें ते रोटरीचे अशें आशिल्लें की ऑर्गनायझेशन खूब आवडलें म्हाका कित्याक तांचे सर्वीस अबाउट सेल्फ आनी सगळे जे पळय मोटो आसात जावं ते आयडियोलॉजी इट इज व्हेरी गुड सो एथिकल स्टँडर्ड ऑलवेज टेस्ट म्हणजे ते इट इज रियली ए गुड फॉर माय प्रॅक्टीस एंड फॉर माय दॅट सो वर्क. सो विथ दॅट टुगेदर म्हगेले प्रॅक्टिसेकय आनी म्हगेले लायफाक ते पॉलिश जायत गेलें
इट वॉज अ गुड थिंग टू जॉइन दॅट रोटरी. आनी तातूंतल्यान मागीर कितें जालें, हांव 1985-86 आय बिकम प्रेसिडेंट. आनी मागीर हांव गव्हर्नर ग्रुप प्रेसिडेंट जायते डिस्ट्रिक्ट लेवलाचें काम केलें. तें करतकीर मागीर दुसरें म्हळ्यार आनीक सायमल्टेनियसली कोंकणी भाशा मंडळ हाजे कडेन म्हजो संपर्क आयलो. आमचे डॉक्टर राजेंद्र हेगडे आनी तेन्ना सुश्रुत मार्टीन प्रेसिडेंट आशिल्ले, डॉक्टर आंतोन रोटी ट्रेजरर आशिल्लो. अशें तांणी ते म्हाका एप्रोच राजेंद्र हेगडे सेक्रेटरी आशिल्ले तेन्ना. राजेंद्र हेगडे सेक्रेटरी आनी ते हो तुगेले ट्रेजरर डॉक्टर आंतोन रोटी. ह्या ताणें म्हाकाय बरोबर घेतला. म्हणपाक तुवें जाय म्हणपालो दोतोर राजन की आमी बरोबर काम करपाक जाय. सो आय वॉज द ऑडिटर ऑफ देअर्स. आनी तें जातकीर आमी तें काम सुरू केलें तांचे बरोबर. मागीर तेन्ना काम करता खूब आनंद आयलो. भाशा मंडळाक सांगताले तुमी ते तुमचे साहित्य ते तुमी करात, पूण हांव ते तुमकां अकाउंटींग सायडीन म्हज्या एक सेवा तुमकां दिता म्हणून. सो ह्या पद्दतीन हांवें म्हजें काम तें सुरू केलें. केपी बाब, म्हाका खबर आसा त्या प्रमाणे कोंकणी भाशा मंडळान जेन्ना आपलें कोंकणी भवन बांदलें तेन्नाय म्हाका दिसता तुजो त्या हातूंत एक्टीव रोल आशिल्लो. आनी कितें जालें, राजू नायक जेन्ना आयलो तेन्ना कोंकणीचें हें बरें नेटान फुडें वचपाक लागलें. आमचो संपादक राजू. तर तूं आशिल्लो. हांव मागीर आयला, हांव मागीर जॉइन जालें. पूण राजू नायक तेन्ना आशिल्लो तेन्ना 2-3 वर्सां राजू नायकाचें ह्याच हें बरें आशिल्लें. म्हणजे ताचो फोकस इतलो बरो आशिल्लो की ताणें सगळ्याक ताजी एक बरी लिफ्ट दिली ताणें. आनीक तेन्ना तें भवनाचें कार्य हातांत घेतलें. तातूंत भितर कितें जालें, पयलीं आमी भोंवल्यात दोतोर राजन हेगडो हांव तें खूब काम केलें. तातूंत लोकां कडेन डोनेशन मागपाक घरघरांनी भोंवले. ते पयलीं सुरवातेचे हाजेर तो फंडींग गोंय तातूंत पयलीं म्हाका ताज्या पयलीं आशिल्लें तो आंतोन पेदार आनी हे ते आमगे नारायण मावजो बी ते बी आसतना. पूण तेन्ना तांचो थोडो फंड आशिल्लो, इतलेशें थोडें काम जाल्लें. पण तें काम फुडें व्हरतलो जाल्यार ताका नेटान तशेंच एक जबरदस्त एक हें जाय पडटा. एक लिडर म्हणजे एक पॅट्रन कसो एक मनीस जाय पडटा हू कूड रेज द बीग फंड, एप्रोच द बीग इंडस्ट्रियलिस्ट. कित्याक पयशा शिवाय तें काम जायना. तेन्ना दत्ता नायक तो आयलो भितर. एम एस प्रभू आशिल्लो. एम एस प्रभू, दत्ता नायक, दत्ता नायकाच्या घरा मिटींग जावपाक लागली. एम एस प्रभू राजूनच फुडाकार घेवन सगळ्याक राजू वॉज द मेन हें. राजून इतलें केलें की हें सगळें तातूंत भितर हें तुका लीड घेतली आनी हें सगळें तुका कामाक फुडें चलना मेळ्ळी. एम एस प्रभून फंड रेजिंग खूब बरें केलें. ताचे सगळें ताजे कॉन्टेक्ट ताजें हें. आनीक भवन निर्माण जालें. भवनाचे अकाउंट हांवें सांबाळ्ळे. सगळें वतात ती हांव अकाउंट सांबाळपाक तुमचे म्हाका एक आनी युवा महोत्सव हें तें करतूय येतालो अकाउंट बिकाउंट घेवन ते बरे तरेन तुवें अकाउंट भरले तुमी जालें. अशें सेवा करपाक मेळ्ळें अशें जालें. मागीर कोंकणीचेर आनी एक हें जालें की एक ऑल गोवा एक फिल्म हे संगीत संमेलन कोंकणी संगीत संमेलन हे बऱ्या मोठ्या प्रमाणान जालें. तातूंत धेपो अध्यक्ष आशिल्लो. आनी ते धेपाक एक कॉन्फिडन्स जाय आशिल्लें की हो आमचे सगळे भाशा. धेपो म्हणजे कोण? श्रीनिवास बाब धेपो. सो ताणें तें पळयलें. ताणें आमी तें सगळें संगीत संमेलन बरें जालें. ताजे हिशोबूय आमी बरे भशेन दवरले. सगळें जालें आनी ते हिशोब जातकीर ताका ऑडिट करून धेप्याक अकाउंट पावयलें. धेपो बरो खूश जालो. ताणें आमकां आपयली ती आनी ताजे मिटींग केली आनी ताणें आमकां एक श्रम परिहार केली ती. And he was appreciative about work done and accounts and surplus that remain in the fund in that account. किंवा तुमचे जर सगळे जर आमचो तुमचो व्यवसाय जावं किंवा सोशल वर्क जावं तुमचे आनी एक हायलायट जर असो आसत जाल्यार तुमचे रामनाथी देवस्थान ताजे कडेन आशिल्लें एसोसिएशन. सो रामनाथी देवस्थाना कडेन कशें पावल्यात थंय कसो हे रामनाथी? कारण एक हें की तुमी येवचे पयलीं रामनाथी देवस्थान तितले लोकां मदीं फामाद नाशिल्लें. तुमची कमिटी येतकीर ते एकदम लोकाभिमुख म्हणटा जालें. ते कशें जालें, रामनाथी म्हाका सतत ते कोणी कितें जातालें हांव तांकां कितें जाय दर वेळार कमिटी काडटा आसतना तांचे कोणी ते ट्रेजरर जाय. ट्रेजरर ते सीए घेवपाक पळयता.
ओके अचकीत कोणी म्हजे म्हऱ्या आयले हय. ते कृष्णानू नायक म्हणून जावं आनी कोण ते म्हाका ते गेलो पयले वर्सा आमगे ते कमिटी पडली आमची तेन्ना तो MS तळवलीकर आशिल्ले ओके तेन्ना कितें आशिल्लें MS तळवलीकरा आनी मागे अन्य म्हणजे तागे ती कमिटी तातूंत आशिल्ल्या कारणान ते निवडून येवना मागीर परत दर कपे म्हाका घालो ताणी पण निमाणे एक 1995 हांव निवडून आयलो म्हणजे ताणी कमिटीक म्हाका ट्रेजरच घालो आनी ट्रेजरर पयले टर्माक काम केलें 95 to 99 आनी मागीर दुसरे टर्म 2 टर्म काम केलें 6 वर्सां जाली काय तेन्ना त्या वर्साक निमाणे हातूंत की आमी एक संकल्प केले की देवाक एक भांगरा पालखी जावची म्हणून आनी महासुदर्शन तें बरेंच पयलीं जालें तें करचें म्हणून त्या निमित्तान आमी कितें केलें आमचे हे ब्रोशर तयार केले स्वामी महाराजाचे आमी हें घेतले आशिर्वाद घेतले आनी त्या बद्दल आनी आमी सगळे अख्खे कर्नाटक महाराष्ट्र भितर आमी हें केलो आमची भोंवडी केली तातूंतल्यान आमकां बरो सपोर्ट आयलो आनी आमी महासुदर्शन आनी तें आमचें इतलें बरें जालें 4 स्वामी आशिल्ले पर्तगाळ मठ काशी मठ आनी चित्रापुरा नाशिल्लो फक्त कवळे मठ आनी ते अशें करून आमचे बरे मोठे उत्सव जालो इट वॉज अ व्हेरी बिग इव्हेंट आनी ऑर्गनायझेशन बरें जालें सगळे भायले बिले सगळे लोक आयिल्ले आनी इट वॉज अ बिग इव्हेंट तें जालें ताजे उपरांत रोखडेंच आमी कितें केलें एक्चुअली भांगरा पालखी करपाक तेन्ना एस्टिमेट आशिल्लो आमकां जवळ जवळ 1 crore 1 कोटीचो सुमार आशिल्लो पण जालें कितें आमी पयलीं हळू हांवें तें बजेट केलें तातूंत आमी ते हळू 10 लाख करून 30 लाख सुमार जाले इतल्यान हांवें कितें केलें हांकां सांगलें की आतां 30 लाख जालें न्ही आतां 30 लाखाचें भांगर घेवया इट वॉज ऑल माय मॅनेजमेंट एक्सपिरियन्स की आमी सुरू करया मागीर सुरू करतकीर मागीर आमकां फंड येतले आनी तातूंतले आमी कंप्लीट करतले सो त्या प्रमाणे आमी 30 लाख आसतना स्वामी म्हऱ्याक गेले स्वामीन आमकां मुर्त्यो दिल्यो गुरू कृष्णामृताचार्य त्या मुर्ताचेर तुमी भांगर घेयात त्या प्रमाणे आमी भांगर ते घेतले मुंबय गेले एक कडेन भांगर घेवन तो एक बरो अनुभव आशिल्लो भांगर घेवप एक कडेन ताजें मेल्टिंग करप एक कडेन पत्र करप एक कडेन अशें करून आमी थंयच्यान तें करून विमानान घेवन आयले इन्शुरन्स करून आनी अशें करून हांगा आयले विमानान येतना आमकां वाटेर डिटेन केलें आनी विमानतळार त्या भांगराचें आमी हें घेवन आशिल्लें तें तुमी कितें कात करून बरें तें मागीर तें तांकां एक्सप्लेन करून तांचे वटेन फोन बीन करून आमचे कडेन इनवॉयस बी आशिल्लें सगळें सो आमी आयले म्हणटा परतें तें घेवन आमी तें सुरू केलें काम सुरू करता करता आमी आनी कितें फंड येवपा लागले अशें करता करता भांगरा पालखी जाली आनी आमी भितरली भांगर आसा तें थोडें काडलें तें मेल्टिंग केलें पयल्या तातूंतलें कांय निश्पन्न जालें ना थोडेशें तातूंत तें चडशें मडाव वता की ते लाख आसता सो तें घालून आमी ते भांगरा पालखी तयार जाली आनी ते एक्झॅक्टली 2 वर्सां भितर आमी जें हें घाल्लें आमी हें तुगेलें अनाउन्समेंट केल्लो तेजे 2 वर्सां भितर ते संकल्पीत तातूंत तें जावन गेलें ते 17 केलाचें थोडेशें काम उरिल्लें त्या फाटल्यान बाकीचे दुसरे कमिटीन कंप्लीट करून काडलें पण मेन बॉडी ती जावन ती देवा अर्पण जाली हे जे पळय सगळे देवाचें काम जालां देवान तेका करून घेतलां हांवें केलें अशें म्हणपाचें न्ही कितें आसता हांव कोण एक्चुअली खरें पळोवपाक गेल्यार आय एम ए व्हेरी इनसिग्निफिकंट स्मॉल पर्सन व्हेरी एज व्हडले कार्य आनी हें देवानूच करून घेतलां आनी तातूंत भितर एक देवाचो म्हाका एक हें जालो तो म्हाका इन्सिडंट सांगनचो दिसता कितें जालें न्हू देव आमी कितें म्हणटात तो डायरेक्ट तुका हांणी दिश्टी पडना एक दीस कितें जालें हें काम चलता आसतना आमचो कारागीर आशिल्लो तो म्हणपाक लागलो 1 किलो सोनं पाहिजे आतां 1 किलो सोनं म्हणजे तेन्ना 5 लाख तेन्ना त्या रेटीन त्या टायमार 5 लाख म्हणल्यार आतां 2 दीस 3 दीस उरल्यात 3-4 दीस आतां 1 लाख सोनं तें कितें हांणी कितें केलें ते खिळी बी करता आसतना थोडें भांगर घालें थोडें हें केलें तातूंत अर्दें घालें हें केलें तें म्हणपाक आतां इतल्यान आमी सेक्रेटरी उलयता विचारता आमी उलयतात कितें करया मेन फंडा हात घालया भितर कितें FDB म्हणया इतल्यान एक मनीस येता आनी म्हणपाक लागलो हें पळय आपणें एक 5 लाख हांगा प्रत्येक डबेनी अमूक अमूक डबेनी 5 लाख घाल्या आनी आमकां तितलेच पयशे जाय आसले अरे पण तूं हांगा कितें हाडून दिलें ना 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 पण आपल्या त्या तुमकां ताचें ओपन दिवपा नाका ते आपण त्या घाल्या तूं फक्त सांगू आयलो
अरे म्हळें पळय म्हळें कितें आमकां जाय तितले पयशे त्याच केसांचे खात्रेचेर तो येता आनी तो आमी ते हाका सांगले ते पयशे काड ती आमगे रामदास शेणे म्हणायचो ताणे आमकां हेल्प केल्लो ते हें कर ताका सांगलें आतांच्या ते घे तूं वच जाल्यार फ्लायटीन वच आनी ते वच आनी ते कर आनी यो कडे हें कर परत पत्रे हाड आनी अशें करून ते देवान आपलें काम आपणेच केलें म्हणटा त्या खातीर म्हणटा ताका ते ताका पालके बसयले ताका जाय आशिल्लो हो एक अनुभव म्हाका तेन्ना साक्षात देव आसा म्हणून कळ्ळो कित्याक तो नाल्यार अशें नाल्यार ते अर्दुकडी पडटा आशिल्ले आनी मातशे एक लोक रावताले हाशे जाता आमकां म्हण पळोवपाक तें जावचें ना फुडें दवरा हें करया कांय प्रेशर आयिल्लें आमचेर थोड्यांक दिसतालें थोड्यांनी आमकां सांगलें हांव नांव सांग तुका ते तुमी करनाका आतां फुडें दवरा मागीर कित्याक करता आतां गाय कित्याक करता पूण तें जालें आमी आतां 21 फेब्रुवारी 2001 ते आमी अर्पण केल्यो. केपी बाब तुमी भारत विकास परिशद हेय संस्थे कडेन लागीं आशिल्ले तो एक्सपिरियन्स कसो जालो? आतां कितें जालें म्हगे रामनाथीचें हें सोंपता म्हणसर म्हाका हांगा हें कितें जालें भारत विकासाचे कार्या खातीर हांगचें आमंत्रण आयलें. सतत म्हणपाले यो म्हाका मेंबर जाय हें जाय करून भारत विकास हें जालें मडगांव शाखा सुरू जाता. राजीव शेंकरेन म्हाका आपोवन व्हेलो एंड देन आय बिकम ते स्थापना जाली. आय वॉज द वायस प्रेसिडेंट एट दॅट टायम. राजीव शेंकरे वॉज प्रेसिडेंट. अशें करून आमी ते भारत विकासा पडलो. भारत विकासाचें ध्येय कितें की स्वामी विवेकानंदाचे त्या विचाराचेर आनी देशा खातीर आनी भुरग्यांचे संस्कार आनी सगळ्याचे तांचे सगळे सहकार्य संस्कार सहयोग आनी सेवा आनी समर्पण अशें ताचें उद्दिश्ट आसा सूत्र आसा त्या हाजेर काम. म्हाका तें आवडलें तें बी कित्याक एक बरी एक नवी ऑपॉर्च्युनिटी भुरग्यां कडेन काम करपाक मेळटा. स्कुलांनी वचून तांचे राष्ट्रीय समूहगान क्विज कॉम्पिटिशन आनी अनेक तांचे कार्यक्रम आसात. त्या कार्यक्रमा भितर इनवॉल्व जावन एक्चुअली फोकस वॉज टू डेवलप द चायल्ड्स हें कळ्ळें तुका तांकां बरें हें करता. तातूंतल्यान हांव दुसरे वर्सा प्रेसिडेंट जालो. प्रेसिडेंट जातकीर म्हगेले कॉन्टॅक्टांतल्यान हांवें बरी ती वाडयली मेंबरशीप बरी वाडयली 100 सुमार वाडयली. आनी तशेंच विचार आयलो की आमी शाखाची विस्तार करया म्हणून. पणजे आशिल्ली आनी मडगांव आशिल्ली तेन्ना. मागीर आमी ते फोंड्या मागीर पर्वरी डिचोली म्हापशां काणकोण कुंकळ्ळे पेडण्यां हाजे पर्यंत आमी गेले. 7-8 शाखा जाल्यो. पण तातूंतले कांय शाखा टिकल्यो म्हणटा त्यो फोंड्या मडगांव पर्वरी आनी डिचोली. बाकीचे शाखा त्यो डोर्मांट जाल्यो. किंवा आतां हें आसा पण अशें करून त्या कामाक 10 वर्सां केलें. 10 वर्सां काम जातकीर ते 10 वर्सां मागीर तातूंत भितर हांव प्रांत सेक्रेटरी प्रांत प्रेसिडेंट जालो. अशें करून ते कार्य म्हणजे प्रमाण त्या भरपूर ते ताचे भारत आनी तातूंत भितर एक मोठें आमी एक आयोजन केलें. तें प्रौढ संस्कार शिबीर म्हणून रामनाथी घडोवन हाडलें आनी तातूंत भितर आख्ख्या ऑल इंडिया लेवलाचे ते लोक प्रौढ म्हणजे ऑल सिनियर सिटीजन गोंयांत आयले. एक्चुअली तांचे 100-200 अशे नॉर्मल उपस्थिती आसता पूण आमचे मडगांवां तांचे 460 सुमार वयर जाले आनी इट वॉज वेल ऑर्गनायज आनी बरें ताचो आनंद बरो आयलो की सगळे प्रौढ येवन ते सगळे गोंयचे कल्चर पळोवन तांकां एक बरें हें जालें. संस्कार शिबिराचें आयोजन जालें कित्याक हे म्हाका अनुभव आशिल्ले म्हूण ते करून आयले. कितें हे जालें तुमचें समाजीक हें कुटुंबय आसा सो कशें तुमचे तांचे कडल्यान सपोर्ट कसो मागीर तुमचे 2 धुवो आहात तांचे कडल्यान सपोर्ट कसो जाय? म्हणजे कशें आमगे बायल ती शीज मिलन शी इज एक्चुअली ती बरी टीचर चौगुले कॉलेजीचे ते हायर सेकंडरीचे टिचर्स लॉजिक सायकोलॉजी आनी तीज म्हाका खूब सपोर्ट ह्या कामाक कित्याक आमचे सतत आमचे घरा कडेन कितें मिटींग जाता हें जाता तें जाता ते ट्रबल दिवप न्ही कितें जेवण हें तें करपाक आनी कांय हें केलना पण तांचे बी ते कांय बी इंट्रस्ट आसले. पण आनी दुसरें कितें भुरगें आसा पण एक व्हडले चली ते हॉटेल मॅनेजमेंट लग्न करून तें उबी दिलां. दुसरें आहा ते नांव कृपाली ते भंडारकार म्हण तांचे ते कॉटन बिजनेस आहा तातूंत तांचे ते उबी आसा. आनीक म्हाका एक नातू आसा तो 8 वर्साचो चलो मीत म्हणून तो शिकता म्हणतो. आनी कोमल ते सीए जाल्या. ते सीए जावन ते म्हाका एक्चुअली ते म्हज्या ऑफिसाक ते बरें सांबाळटा आनी ताजेर हांवें सोंपयलां सगळें आनी हांव आतां मातसो रिलॅक्स जाला. आनी कितें जाता हांवें ताका सांगलें तुवें जपता तें काम कर आनी हांव हळू म्हणजे हांव मोठे कामांतल्यान हांव मातशें हें करता आनी म्हाका मातशें एक म्हजें जिवन म्हाका स्वता खातीर जगपा जाय.
आतां म्हाका म्हणजे फॅमिली खातीर चलता खातीर. सो आतां 75 वर्सां तुमकां शेनवाराक आयताराक काबार जातात. ताका लागून तुमकां तुमचे परबी तुमकां आतां एक हे आमी हे करता आसतना फुडें आनी कितें संकल्प आसात तुमचे 75 वर्सां जातकीर ताजे फुडें? आनी फुडले संकल्पाचे कांय ना, म्हणजे संकल्पाचे की निमाणे पर्यंत काम करीत रावपाचें, समाज सेवा जाल्यार करपाची. आनी एक ध्येय कशें आसा, म्हणजे मायंड इज ऑलवेज टू हेल्प द पीपल. खरें सांगपाक कोणी आयले जायत म्हजे कडेन कसलें काम जावन तागेलें, कसल्या हातून जावं, एकावंट जावं, ताजे पर्सनल बसून जालें. एक आमी कितें जाता कांय वेळार म्हणजे क्लायंट येता, तो हाजे क्लायंटाचे प्रॉब्लेम जे आसता, एकावंटींग प्रॉब्लेम जाता, अन्य दुसरे कसले प्रॉब्लेम आसल्यार तो आमचें डिस्कशन जाता आनी आय कॅन गिव हिम द सोल्युशन टू कम आउट ऑफ दॅट इज प्रॉब्लेम इन अदर वे ऑल्सो. अशें म्हगेले एप्रोच आसता. आनी आतां उरिल्ले कामाक कितें आतां आनी सद्या म्हजे कडेन कसलें हें ना, आनी कितें येतलें अशें दिसता म्हाका. केन्ना केन्ना हांव स्टॉप जाता तेन्ना रोखडेंच फुडल्या हाजेर आनी कितें तरी एक तयार आसता. सो हे आशिल्ले आमचे केपी बाब, ताका सगळे तांकां केपी आंगले म्हणून वळखतात, ते कृष्णा पै आंगले. कृष्णा पै आंगले कडेन म्हजे म्हणजे तांचे आनी म्हजे वया भितर एक 15-20 वर्सांचो डिफरन्स आसला. तरी आसतना तांचे कडेन जेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाचो हांव जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो तेन्ना तांचे कडेन एकावंटाक लागून जेन्ना वतालो की तेन्ना म्हाका कळ्ळें की केपी आंगले म्हणटा ते कितें व्यक्तिमत्व म्हणटा. आनी एक म्हणटा ते केपी बाबान जरी सांगलें आपूण सद्याक रिलॅक्स जाला किंवा असो आपूण थंड चालून चिंतता, म्हाका दिसता केपी आंगलेची जर जाका लोक वळखतात ताका खबर आहा की केपी आंगले म्हणटा तो स्वस्थ बसपी मनीस न्ही. सो म्हाका दिसता की फुडें तुजे कडेन आनीक अशेंच कार्य जावचें इतलेंच मागता. आनीक तुका परत एकदां तुज्या वाडदिसाची परबी आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय बी